आसतले 25 मे 2025 ह्या दिसा फोंड्या राजू कला मंदिरात आमचो उठाचो प्रेरणा दिन हो डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आणि उठा हेचे संयुक्त विद्यमानान आयोजीत केल्लो आणि त्या वेळार जे मान्यवर आशिल्ले बाब गोविंद गावडे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा आणि तशेंच उठाचे कन्व्हेनरूय आसात तिनी जे भाशण केले त्या वेळार त्या प्रोग्रामाक त्या भाशणाचे धरून एक प्रुडंट मिडिया एक डिबेट तिने ऑर्गनायज केल्ली आणि तितून एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत हिणी एक आमच्या समाजा बद्दल एसटी समाजा बद्दल एक आमचे समाजाक नीच अशें दाखोवपा खातीर गावडे बिवडे म्हणले आणि हाजो आमी गोंयचे सगळे आदिवासी भाव भयणां निशेध करता आणि आमी सुप्रिटेंडंटा कडेन मागलां हेजेर जाता तितले बेगीन एट्रोसिटी एक्ट अंडर जो 1989 प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आसा सेक्शन 3/1 हेजे अंडर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची जेणे करून अशें जे आमकां पयलींसून आमच्या समाजाक सगळे लोक हिणयताले ते खंय तरी बंद जावपा जाय कारण आमी एक एडवान्स नेशन म्हणून आमी फुडें वचपाचें सोदतात आनी आमचो समाजूय तितून भागीदार जावंक सोदता म्हणून अशें आमकां हिणयचें न्ही कारण आमच्या सगळ्या लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आसा आणि म्हणूनच ही आमी कंप्लेन दिवपाक येयल्ली आसा तिनी डिबेट अवश्य करची पूण खंयच्या समाजाक कारण आमी आमचे रायट मागतात गेली 2003 आमकां जो एसटीचो दर्जो मेळ्ळो त्या दिसासून आमी आमचे फंडामेंटल जे रायट आसा जे आमकां सरकारान दिवना ते फंडामेंटल रायट मागपा खातीर आमी सगळे मुवमेंट करतात उठा सोंसता प्रयत्न करतात हे सगळे गोंयचे आमचे समाज बांधव प्रयत्न करतात आणि म्हणूनच आमचे रायट आमकां जाय इतले वर्सां आमकां डिप्रायव केल्या ते आमचे रायट मागपा खातीर जर आमी आवाज करता जाल्यार हिणी नाका थंय आमकां हिणोवचें न्ही आमकां कमी लेखचें न्ही आनी हें आमी खपून घेवचें ना आतां आमच्या मदीं आमचो उठाचो वर्किंग प्रेसिडेंट आसा विश्वास गावडे ते 2 शब्द तुमकां सांगतले. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आमचे भितर आसात आमचे उठाचे जनरल सेक्रेटरी बाब दुर्गादास गावडे त्याच बरोबर आमचे सगळे एसटी भाव मोठे संख्येन हांगा उपस्थित आसात. खास करून जे आयज आमी कंप्लेंट दिवपाक येयल्यात डेप्युटी ऑफ सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस पणजी गोवा आणि ही कंप्लेंट जी आसा ती एट्रोसिटी एक्ट 1989 ह्या कायद्यासून आमी आयज रितसर ही कंप्लेंट दिल्ली आसा आणि ही कंप्लेंट दिवपाचें कारण म्हणल्यार जो आमचो दर वर्सा प्रेरणा दिन आमी साजरो करतात आणि यंदाचो प्रेरणा दीस डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि उटा याच्या जोड पालवान 25 मे 2025 राजीव गांधी कला मंदिरान घडून हाडलो आणि त्या कार्यक्रमाक आमचे गोंय राज्याचे मंत्री गोविंद बाब हे ते गेस्ट बी आशिल्ले. त्याच बरोबर उटा संघटने चळवळीन एक इनिशिएटीन काम करपी एक डायनेमीक लिडर अशे समाजांतल्यान मोठ्या उत्सुकतेन आणि समाजाच्या प्रेमान ते व्यासपीठा वयल्यान आपल्या भाशणात ज्यो गोष्टी ह्या समाजाक आमचे 12 डिमांडा पैकी काही गोष्टी उरलेल्यो त्या गोष्टीचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो आणि कशा पद्दती त्रास जाता कशा पद्दती कामां आडयतात आणि तेजो मानसीक त्रास तेका कसो जाता आणि संपूर्ण आदिवासी लोकांचेर कसो अन्याय जाता कशें शोषण जाता कशा पद्दतीन आमचे ट्रायबल लोक जगतात
त्यांची जिणे कशी आसा हे लागींतल्यान आमच्या गोविंद बाबान पळयलेले आसात आनी दर दिसा येयल्ल्या दिसाक गोविंद बाबा विचारतात मंत्री बाब आमचे ट्रायबल भवन केन्ना जातले आमचे ट्रायबल भवन केन्ना जातले आमच्या ट्रायबल भवनान आमची भुरगीं थंय रावन केन्ना शिकतलीं कशें ताचो आमकां फायदो मेळटलो कशे पद्दतीन आमी शिक्षणा बाबतींत उंचेल्या पावण्यार पावतले आमकां पणजेच्या शहरार रावपाक मेळना आमचे कडेन पयशे ना हॉस्टेलां रावपाक म्हणून आमी सरकारा कडेन मागणी मांडलेली की आमचें ट्रायबल भवन जावचें म्हणून आनी गोविंद बाबा सांगलेल्या लोकांनी तूं हें ट्रायबल भवन बांदून घे त्या पद्दतीन जे गोविंद बाबान ह्या ट्रायबल भवन जावचें म्हणून वारंवार आमच्या हायर ऑथॉरिटी आसा गोंयच्या सरकारा भितर तेंचे कडेन मिटींग घेतल्यो तर जायना म्हणून गोविंद बाबान वेवस्थीत आपल्या भाशणान कामां खंय उरल्या कशीं उरल्या कोण अडयता कशें अडयता हें सविस्तर मांडलें आनी ताजे नंतर 27 तारखेक 27/5/2025 बरोबर 9 वरांचेर फ्रंट मिडिया हेजी एक डिबेट लागली आनी त्या डिबेटी भितर राजेंद्र देसाय युगांग नायक आनी एडवोकेट सिद्धार्थ सावंत अशे तीन व्यक्ती भितर बसलेले आनी जेन्ना ते डिबेट आमी पळयली ते पळयतना अकस्मात सिद्धार्थ सावंत हेणें जे शब्द वापरले ह्या अनुसूचित जमाती भितर गावडा कुणबी वेळीप आसात गावडे बिडे जे कितें आसात गावडे बिवडे हेच्यो कितें हाजूनय आमकां 100 वर्सां पयलीं कशें आमकां ट्रीट करताले कशी आमची हाल अपेक्षा करताले कशें आमकां हिणयताले कशें आमची टेस्ट करताली कशें आमकां सकले दर्जाचेर वयर दाखयताले अशा पद्दतीन तेणें वक्तृत्व केलें म्हणूनच संपूर्ण आदिवासी समाजाची भावना दुखयली आमकां मानसीक त्रासूय जालो आमकां सोंसचें पडलें कारण तेंचे आमकां गावडे बिवडे म्हणले की हारे बाबा रे खंयचे युगान आसा खंयच्या जगान आसात आयज जग खंय पावला प्रगती पदाचेर पावता पूण तरी आसतना अशा पद्दतीन वक्तृत्व करतात म्हणूनच परत एकदा तेचो हांव निशेध करता आनी आमी रिसर जी आमची कंप्लेंट जी आसा त्या सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस हाका दिल्ली आसा त्याच बरोबर तेजी बेगीतले बेगीन कारवाय जावची अशें आमी सांगले आसात आनी फुडली जी आसा आमी कंप्लेंट जी आसा ती ST SC कमिशन जो आसा ताकाय आमी दिवपाची आसा तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की भावनो की गोंयच्या संपूर्ण आदिवासी लोकांक इतलें सांगूंक सोदता की आयज अशे पद्दतीन आमचे अन्याय जाता अन्याय खातीर वाचो पडपा खातीर तुमी सगळे संमत रावचे आनी तुमी जे जाग्यार आमचे अन्याय जाता त्या जाग्यार उलो मारतले आनी आमचे पत्रकार वा मिडिया सदांच आमकां साथ दिले आसा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता तुमकां देव बरें करूं तुम्ही जी कंप्लेंट दिल्या ती मिनिस्टराक म्हटलं तुम्ही ना आमी उठा संस्थेची कमिटी आसा मिनिस्टर आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो आमी उठा संस्था बसून आमी हे डिसिजन घेतला आनी आमचे जे कार्यकर्ते आसा गोंयभरचे तेंचे आमकां कायम कम्युनिकेशनान आशिल्ले ते आमच्या तिणीच आमकां सांगले आमी कंप्लेन दिवं जाय नाल्यार परत आनी कोण तरी तयार जातलो जे डिबेटी अवश्य जावच्यो पूण आमच्या समाजाक जर हिणयता जाल्यार ताका आमी उत्तर मागो जाय ताका जी ख्यास्त आसा ती ख्यास्त जावं जाय मिनिस्टराक हेची कल्पना आहा ओके